तुझें नाव कितें बाबा? दशरथ वेळीप. किती किती म्हणून कंप्लेन दिली तुमी? सर म्हाजो भाव आसा पळय तो मिसींग आसा. काल सकाळीसून असं दिसता म्हाका. काल सांजचे कळ्ळें आमकां लेट रात्री. तेन्ना येवन पळयलें जाल्यार आमी हांगा तो ना, पूण बॅग आसा तेजें बॅग बीन हांगा दवरलें आशिल्लें भितर आनी गाडीक भायर आसा पूण तो नाशिल्लो. आमी सगळें कोम्बिंग ऑपरेशन केलें. आमी आमचेच येयले आनी गांवच्या लोकांनी? आमी आयले भाव आनीक आनी सगळे आनी पळयलें, चॅक केलो बॅटरी टॉर्च मारून पळयल्यार खंयच ना. रातची? रातची रातची कितल्या ड्युटी ऑफ जाताली तेगेली? सांजची 5:30. 8 आयले सकाळ फुडें? हय. 8:30. ओके, मागीर कितें केलें तुमी? मागीर सर्च केलें. हांव मागीर वचून गेटीर मेळ्ळो सायबांक. मागीर सांगलें अशें प्रॉब्लेम आसा, सो तो घर पावलो ना म्हणून सांगलें. मागीर सायब आयलो हांगा आनी DCF आसलो आमचो. मागीर तेय गेले भितर वचून पळयलें, हें केलें आनी मागीर आमी गेले पोलीस स्टेशनार गेले आनी मिसींग रिपोर्ट केलो. हांगा येयले तेन्ना कितें नोटीस केलें तुमी हांगा सोदपा आयले तेन्ना? हांव घरा आशिल्लो आनी 9 मे हांव घरा कडेन रावलो. तो घरा कडेन पावला म्हणून हांवें तांकां सांगलें येयला कित्याक लागून येयला. ती म्हणपाक आपल्याक कांय खबर ना. तेगे बारके भावा घेतला आनी हांव डायरेक्ट हांगा गेलो. गाडी पळयली, बॅग पळयलें, सो तो नाशिल्लो. हांव मागीर डायरेक्ट गेटीर गेलो. गेटी गेलो आनी तो कुश्टा तो मेळ्ळो. तेका हांवें विचारलें बाबा अशें जालां, तुमी कितें एक्शन घेना कांय ना. तेणें मागीर आयकून घेतलो ना. हांवें सांगलें तुमी सोदपा तरी या म्हणलें. आयकून घेतलो. आमी डायरेक्ट येयले. एक फोन मारलो, ते सगळे येयले गांवचे लोक? गांवचे लोक. मागीर आज कितें केलें तुमी? आज सोदले तुमी गांवचे लोक? हांवें सोदलो. सकाळचो 7 ते आतां अजून सोदीत आमी. कांय ना. ही एरिया वायल्ड लायफा पडटा न्ही? वाडलें ना, ही फस्ट टायम जालां अशें म्हाका तरी दिसता. म्हाका मागीर आदी कांय खबर ना म्हाका. पूण हेजेर म्हाका दिसता फॉरेस्टान मातशें बरेंच, कित्याक तेगे स्टाफ आसलो न्ही तो, तेणी मातशें सायबान बी मातशें भर घेवन मातशें सोदपाचे प्रयत्न करपा जाय अशें हांव सरकारा कडेन आनी CMा कडेन मागता की तेणीन CMान बेगीन बेगीन एक आमगे हिंगा RFO आसा नाल्यार कोण तेंचे स्टाफ आहा तेंकांय मातशी हेजी क्वायरी बेगीन करून आमकां हेजो बेगीन तपास मेळचो सोद. कोर्स ऑफ एक्शन आसतलो तुमचो फुडें? जो तपास कार्य तुमी म्हणटात स्लो चल्ला, हय, अशेंच स्लो चल्लें जाल्यार फुडें फाल्यां कितें कोर्स ऑफ एक्शन आसतलो? आमकां दिसता की आमी जे कालसून अजून पर्यंत आमकां कांयच जितलो रिपोर्ट जावपाक जाय आशिल्लो, आय थिंक ऑलमोस्ट 24 hours जाल्ले आसा. आनी आमकां दिसता की बेगीच्या बेगीन आयज सपोज 5 पर्यंत तरी वी रिक्वेस्ट की डिपार्टमेंट वायल्ड लायफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लस आमच्या पोलिसांनी बेगीच्या बेगीन हेजेर आमकां कितें तरी रेस्पॉन्स दिवचो बेगीच्या बेगीन. सपोज 5 पर्यंत येना जाल्यार आमकां फुडले आमचे स्टेप घेवपाक पडटले. मामाचो चलो आसा तो योगेश BTO वेळीप तेजें नांव आसा. लास्ट 8 years तो एज अ फॉरेस्ट गेटीचेर वॉचमॅन म्हणून काम करता. सो जे सिच्युएशन जाल्लें आसा, आय थिंक सकाळ जशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें, सकाळची एक गाडी गेल्ली भितर. त्या टायमार सकाळचे 11 आय थिंक 11:15 सुमार गेल्ली. त्या टायमार त्यांनी गेट ओपन करून तांकां भितर वचपाक दिल्लें. सो जेन्ना आय थिंक विथीन 1 वराचे भितर 11:15 पर्यंत जेन्ना ती रिटर्न आयली त्या टायमार तो मिसींग आशिल्लो, तांकां मेळूंक ना. सेकेंड थिंग ताची पळोवपाक शकता तुमी बायक आसा प्लस ताची बॅगी थंयच आशिल्लें. आनी एज फार एज तांचे फॅमिलीक कोणीनच इन्फॉर्म करूंक ना. एक्चुली 5:30 तो घरा कडेन पावपाचो आसता. 5:30 म्हणल्यार 5:30 हांगसरल्यान सुट्टा तो. ऑलमोस्ट अरावंड 6:30 तरी पावपाक जाय. जेन्ना तेंच्या घरा कडेन कळ्ळें की तो पावूंक ना, त्या टायमार तांकां तेमी एन्क्वायरी करपाक स्टार्ट केली. तेच्या पयलीं सरकारी कोणें तांकां घरा कडेन संपर्क करून? एक्झॅक्टली, कोणीनच इन्फॉर्म करूंक ना. इवन 8 जाली, 8 तेन्ना तांकां इन्फॉर्मेशन कळ्ळी कोणूच ना. तेणी एन्क्वायरी केली. इवन तांकां खबर आशिल्लें की बाबा हांगा तो काम करता म्हणून तेमी आयले, तेजे भाव आयले. आनी ताचे नंतर हांगा पयल्यार आमकां सिच्युएशन दिसलें की बायक आशिल्ली, ताची बॅग आशिल्लें, पूण तो मिसींग आशिल्लो. ओके. सेकेंड थिंग अशें आशिल्लें की जेन्ना ही चावी सुद्दां तेणी ओपन केली, गाडी भितर गेल्ली, ती चावी सुद्दां ओपनच आशिल्ली. चावी तेजी गेटीची चावी सुद्दां थंय आशिल्ली, गेटी आशिल्ली, गेटी सायडीन आशिल्ली. ओके. आनी आमकां अशें दिसता की हे जे सिच्युएशन जे जाला तें आमचे योगेश BTO जें जाला तें फ्रॉम डिपार्टमेंट, जे वायल्ड लायफ डिपार्टमेंट आसा तांणी आपले तांचे फॅमिलीक इन्फॉर्म करपाक जाय आशिल्लें. कित्याक तो ऑलमोस्ट 8 years ताणें काम केल्लें आसा. बींग एन एम्प्लॉई तांणी तेमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय आशिल्ली. जेन्ना तेमकां कळ्ळें ते स्वताचे जावन गांवचे आय थिंक अरावंड 150 to 100 लोक येवन रातचे 1-2 पर्यंत तेमी फूल सर्च केलें. त्या टायमार फॉरेस्टाची तेमी एक टीम करून तांकां सपोर्ट दिवपाचो आशिल्लो, तेंय दिवूंक ना. सकाळचे 9 सुमार परत येयले ते. आनी आतां आमी पोलीस येवन गेले, पूण अजून पर्यंत
कितें तरी एक स्टँड सांगपाक जाय आशिल्लो बिकॉज इट्स ऑलरेडी 24 hours आनी ताजे त्या मनशाचे हेजें लायफाचें हें आसा तुमी कितें तरी ताका तेमची फॅमिली कितें तरी इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय